कदंबाच्या तिकेट सेवेबरोबर हेर सेवाय बेगीनूच डिजिटल जातल्यो। डिझेल बशींच्या जाग्यार इलेक्ट्रॉनिक बस सेवेचेर भर दितले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। माविनान सांगता आसतना सांगलें की 21व्या शतकात फुडें वयता आसतना डिजिटलायझेशन आनी ग्रीन एनर्जी ह्या दोन गोष्टींचो आमी उपयोग करपाक जाय। त्या खातीर टिकेट पासून ते सगळें हे आमी डिजिटलायज करपाचो प्रयत्न सुरवात केला। आनी ग्रीन एनर्जी म्हणटा आसतना आमी ज्यो ई बसीस सर्वीस जी सुरवात केल्या म्हणजे चार्जिंग बसीस, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग बसीस, ह्या बसीसच्या माध्यमांतल्यान आमकां डिझेल बसीस कमी करून पोल्युशन रिड्यूस करपाचो आसा। म्हणून आमी नवीन बसीस इंट्रोड्यूस करपाचो आसा। म्हणजे कदंबाच्या स्टाफाक जर लोकांचे सहकार्य मेळ्ळें, ही कदंबा म्हजी कदंबा आसा, सरकाराची न्हू, ही म्हाजी बस आसा। म्हाज्या गांवांत येवपी बस म्हाजी बस, ती मेंटेन उरपाक जाय, तिचें सीट बरें उरपाक जाय, ती भितरल्यान बरी आसपाक जाय। हे जशें कदंबाचो स्टाफ काळजी घेता, आमच्या लोकांनी तितकीच काळजी घेवची। आनी तशें जर केलें आसत जाल्यार ती आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन चलतली।